गोंयांत जावपी G20 समिटाक लागून पणजेच्या वॉर्डांत रस्त्याचें काम चालू आसा आनी ते जो मेरेन पुराय जायना तो मेरेन पणजेत तशेंच पणजेच्या आडेकडेक येरादारीची गचमुड्डी जातलीच अशें मत मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायलें। योग्य नियोजन करून पणजे पर्वरीच्या महामार्गाचेर जावपी ट्रॅफिक जॅम सोडोव येता आनी येता त्या 2 दिसां भितर ताचेर उपाय येवजण काडटले अशेंय ढवळीकारान ह्या वेळार सांगलें। जो अटल सेतू आसा मेजर प्रॉब्लेम आणि जी हेवी व्हेकल डायरेक्ट आता महाराष्ट्रात जी वता ती जुवारी ब्रिजा वयल्यान डायरेक्ट येता कारणान हो जो ब्लॉक आसा तो मेजर ब्लॉक जाला त्या खातीर त्याच्या एसेंब्लीक सगळ्या आमदार आनी जे कोण ऑफिसर आसात तांणी 1 तास बेगीन येवचें पडटलें कारण हे मॅन मेड हें न्ही डिजास्टर न्ही अघटीत अशें घडिल्लें कारण आसा आणि जो पर्वरेक ब्लॉक जाता तोय ब्लॉक सोडोवपाचो ठरयलो आनी ताचे 2 दिसां पर्वरेचो ब्लॉक मोकळो करतले आनी उपाय कितें ताका आसा थंय जे पळय सिग्नल्स आसा ते ज्या कडेन लायन मोठी आसता त्या लायनीक चड मिनटांनी वचप आनी ज्या कडेन लायन कमी आसता ताका ती लायन सोंपले बरोबर मोकळी करप हे जर 2 गोश्टी करप जाल्यार कितलीशीच स्वतंत्रता देतली त्या बद्दल भावना आनी तें करपाचें मुख्यमंत्र्यांनी ठरयलें। पणजे वटेन जे इंटरनल ट्रान्सपोर्ट जो पणजेत आसा तो बिकॉज ऑफ वर्क वीच इज गोईंग एट वॉर फुटींग हाजी जे आमचे G20 जी मिटींग आसा त्या खातीर प्रत्येक वार्डांत पणजेच्या किंवा रस्त्यार काम चल्लां हें काम जो पर्यंत जायना तो पर्यंत हें चालू उरता।